देवदूतांच्या इतिहासावेले वाचप। त्या दिसांनी भावा भयणींक उलोवंक पेद्रू उबो जालो। सुमार 120 लोक जमलोलो। ताणें म्हणलें, भावा भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडेंच सांगून दवरलेली पवित्र पुस्तकांतली उतरां पाळोवन येवंक जाय आसली। आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुन्यारपणान ताकाय वांटो मेळ्ळा आसतनाय तरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो। स्तोत्रांत पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावं न्हय। ह्या भायर अशेंय बरयलोलें आसा, ताचो कारभार दुसरो घेवं। देखून सोमी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना मुणगे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना थावन जेजूक सर्गार उबारून वेलो तो दीस पर्यान जे आमचे सांगाती सगल्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गोवाय जावंक आमी विंचून काडूंक जाय। तांणी दोगांची नांवां सुचयलीं। बारसाबास म्हणलोलो जुजे, आड नांवान प्रमाणीक, आनी मतायस। आनी तांणी अशें मागणें केलें, सोम्या, सगल्यांची काळजां तूं वळखताय तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुडासान सोडलो तो मुन्यारपणाचो वावर आनी देवदूताचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडल्याय तो आमकां दाखय। तेन्ना तांणी सोडती काडल्यो आनी सोट मतायसाक पडली आनी ताका इकरा देवदूताच्या जम्यान भितर काडलो। देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार। देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी। आपले पोजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता। सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणणी करात। सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात, आतां आनी सदांकाळ। सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं। जबाब, आपले पोजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता। उदेंती थावन अस्तमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं। सगल्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची महिमा। जबाब, आपल्या पोजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता। सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला। उंच थावन वडो घालून तो पळेता। सर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता। जबाब, आपले पोजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता। खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता। दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा। कुंवरा बरोबर ताका जागो दिता। आपले पोजेच्या कुंवरा मदें ताका बसयता। जबाब, आपले पोजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता। उद्गार। हांवें तुमकां विंचून काडल्यात, तुमी वचोन
तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. कोणें जर आपले इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा, तुमकां एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जेजू आमकां आस्वासन दिता आनी आपूण म्हजो मोग करता म्हूण दाखयता. ज्या परी ताच्या बापान ताचो मोग केला. जेजू सदांच म्हाका कुरपेन भरूंक सोदता हें चिंतूंक अवघड लागता. म्हज्या काळजाचे खोळायेन हें हांवें मानून घेवंक फुडें जेजूचो आज्ञा सांबाळून जेजूच्या मोगांत रावूंक हांवें आमंत्रण स्विकारलां काय? जेजूच्या आज्ञा हांव सांबाळीत हांव ताचो इश्ट जाता. जेजूची आज्ञा म्हजे कडेन मागता हांवें मोग करूंक सगळ्यांचो ज्या परी ताणें म्हजो मोग केला, कोणाकूच भायरां नासतना. जेजू परी जावप म्हणल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत देवाच्या मोगान जिवंक सोगता तसलें जावंक जाय. म्हजो मोग दुसऱ्या सवे ती म्हजो मोग कसो आनी कितलो करतात हाचेर दवरलेलें आसा, फावना. जेजू म्हजो पूर्ण मोग करता. हांव बरो आसूं वो वायट आसूं, असल्या मोगाचें मोल ओदीक जीव पर्यंत दिवंक पडल्यार असलो फाटीं सरोना. जेजून आमकां विंचून काडल्यात असलो प्रिती मोग करून आमी तोखतात तसलीं फळां दितलीं. जेजूच्या मोगान मेल्ल्या उपरांत फळां दिलीं. म्हज्या मोगाचो प्रतिसाद मेळ्ळो ना तेन्ना हांवें निराशी जावचें न्हय. प्रिती मोग एकूच कोडींच सोमचो ना. मोगाच्यो करण्यो वेव्हारांत घालून सासणीक जिविताची बांदपाक स्थिर जातोलें.